जगात गेल्यात आनी हांव थंय वता आसतना हांवें तांकां विचारलें तुमकां कांय कोणा कडेन उलोवंक जावं हांगा सगळीं क्रिस्तांव आसात म्हणटात ती म्हणा लागली फादर आमी जायते उलयले हांव कोणीन सोडून दिवंक तयार ना आनी अशें एक म्हाका आयकोंक मेळटा आसतना म्हजे इतल्याक हांवें चिंतलें आमचे मन परिस्थिती कसली काय एक मनीस जंय आसा क्रिस्तांव ताका तांणी सांगलें गे तूं आमकां वाटेक इल्लो जागो सोडो इल्ली रूंद जावन दी सड्डी नाका एक 5 फीट घेवन विचारलो दिसता आनी ताका फुकाटाक न्ही तुका आमी 30 लाख रुपया दिता सड्डी लांब ना पळयलें 30 लाख रुपया जायना म्हणा लागलो ताका ताणें सांगलें आमच्या जाग्यान आनी 5 सेंट्स जागोय तुका दिता आतांच्या मटा तुमी पळोवंक गेल्यार लगभग 10 लाख रुपया सेंट्साक 5 सेंट्स म्हळ्यार जाल्यार 50 लाख जाले कितेंय जावन पयशांचे मॅटर नाका पूण ह्या मनशान म्हळें गे तुका हांव जागो दिना कित्याक की म्हळ्यार हांवें तुजी वाट रूंद करूंक दिली जाल्यार तुज्या जाग्याक मोल येता कसलें एक क्रिस्तीपण हें क्रिस्तांवाचें आणवेपण म्हळ्यार असले जायते आसात हांवें तुमच्या मुखार एक निदर्शन दवरचें त्या वेळा म्हज्या मतीन बगलें कोणीय एक मनीस आनी एकलो मनीस बरो जाता म्हणटा आसतना ताचे वयर इतलो प्रतिकार तो आशेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परत तुमकां सर्वांकी शिकवण्याच्या दिसाक आनी सकाळीं 9व्या दिसाक तुमकां आवडतो स्वागत हांव मागता सुम्यान गेल्लें सर बरेंपण आमी वर्णीत आसतना सुम्याकार दिव्या सुम्याचो उपकार बावड्या कित्याक ताणें आमकां परत सांगत हाडलां आनी संतोशान जियोंक आमकां ताणें पावो केला तर म्हजे भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी सदांच आमकां संतोश दिवचें कार्य करूंक पेसाडूंक जाय त्या खातीर सान फ्रांसीस आसीस म्हणटालो कर म्हाका सोमिया समाधानाचे हातेर ताच्या जिवनांत सदांच समाधान भोगूंक तो आशेतालो त्या देखून ते व्हरतें समाधानाचें शांतीचें प्रार्थना आमी हर एक फावटी म्हणटा आसतना सान फ्रांसीस आसीस हो उगडास काडटा कित्याक समाधान ताच्या जिवनांत पयलें स्थान घेतालें समाधान आसल्यार मात्र आपल्या सोम्या सांगता बऱ्या तरान जियेवेत म्हण ताणें चिंतिल्लें मात्र न्हय त्या प्रमाणे तो जियेलो आनी त्या देखून तो म्हणटा आय लिव्ड अ परफेक्ट जॉयफूल लायफ परफेक्ट जॉय म्हणटा तो ट्रू जॉय ऑर परफेक्ट जॉय म्हळ्यार खरें संतोश आनी समाधान आमकां भोव गरजेचें समाधानान जियोंक आमकां एकलें की मोन आसा कोणाकय दुखांत या कश्टांत नश्टांत या वळवळ्यांत जियोंक नाका हर एकलें की समाधान जाय आमी एकामेकाडेन समाधान आपणावंक जाय पूण आमच्या मतींत आसा पूण आमी ते कितल्या मट्टाक जियेता तें आमकां हर एकल्याकी सोडुल्लें रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत सान पावलो आमकां म्हणटा 12 अध्याय 18व्या वळींत एकच वळ तो इतल्या पुरबाय तरान सांगता साध्य जाल्यार तुमकां तांकता ते बरी समेस्ता लागीं समाधानान जियेया साध्य जाल्यार तुमकां तांकता बरी मेहनत करूंक जाय प्रयत्न करूंक जाय फकत आमी जियोवचें म्हण चिंतचें न्ही आमी प्रयत्न करन साध्य जाल्यार हर एक लागीं समेस्ता लागीं समाधानान जियेया म्हणटा पयलें म्हाका वोट जाल्ल्या दळा बेळगांवच्या चिक्कोडींत इस्काल आराम करूंक म्हण गेल्लें आनी थंय वता आसतना जायती बरी हळ्ळी क्रिस्तांव लोक बारीच उणो म्हज्या एका इश्टान म्हाका एक 4 सुरयो दिल्ल्यो आनी ते सुरयो बरे पाजुल्ल्यो आसल्यो आनी तो म्हणा लागलो थंय तुमकां उपयोगा पडटाले आनी थंय वचून पळयतना आमच्या किचनान कांय नासलें आमकां बटलेरी नासलो हांवें रांदिचें आसलें ह्या वेळार ते सुरयो हांवें भायर काडले पळयतना गोल्डन प्लेटिंगाचे सुरयो बारी सोबीत आनी अशें आसता एक सुरी हांवें काडून दवरली आनी एक सुरी हांवें एक दीस सकाळीं उपयोगाक म्हण बरी करून धुवन दवरली 2 परां जेवच्या पयलें थोडी तवशीं आसलीं थंय तवशीं चड आनी हें तवशें कट करूंक म्हण वता आसतना फास्ट कट करतालो बोटाक लागलें
आनी बोटेचे कुडकोस गेलो आनी मागीर उपरांत जायते रगत आयले उपरांत ताका एक वस्तूर बांदलें आनी त्या बरी ते रगत रावले आनी तो गायी थंयच आसलो पूण ती सुरी काडून हांवें उडोवंक ना ताचे बदलाक ती सुरी बरी करून धुली आनी परत उपयोगाक जायत म्हूण काडून दवरली ती सुरी बोटाक लागली बोटाक लागली म्हणून ताका उडोवंक म्हाका हक्क ना एक मोन येवंक ना दोन आनी ते करचेय न्ही तीन कित्याक म्हळ्यार सुरी ती कातरची हात जावं दी बोट जावं दी कितें रांदवय जावं दी कितें मांस जावन मासली जावन ती काट करूंकूच आसतली आनी अशें आसता म्हाका लागली म्हूण हांवें ती काडून उडोवन ते सुरी म्हाका नाका म्हणून हांवें उडोवंक ना ताचे बदलाक उपरांत परत ती सुरी उपयोग केली इल्ले कॅरफूल तरान कट करूंक सुरू केलें आनी ती सुरी हांव येवच्या म्हणसर हांव यूज करन आसलो म्हाका जेन्ना जायते फुडें आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार आमी संबंद रचता संबंद घोव आनी बायले मदें बायल आनी घोवा मदें आवय बापय आनी भुरग्यां मदें आमच्या सेस समारा मदें जायते आमच्या कुटुंबांत संबंद रचून आसता अशें संबंद रचतना आमी बऱ्यान आसतना सयत थोडे फावटी मिसअंडरस्टँडींग येता एक तेणें आमचे थंय घुस्पट गोंदळ जाता पूण तें आमकां समजना त्या देखून आमी कितें करता ह्या घुस्पट गोंदळी देखून थोडे फावटी आमचे थंय जायतो द्वेश खूब जाता थोडे फावटी झगडे जातात लढाई जाता संघर्श जाता आनी अशें आसता आमी कितें करता आमी देवाच्या त्या वर्त्या उपदेशांत एकामेकाक मोगांत लेखूंक आसतलें ह्या रागा देखून आमी आमचे थंय संबंद हळसल्ल्या देखून आमी एकामेकाक द्वेशान पळयता प्रतिकार रिवेंज म्हणटा आमी रिवेंज काडूंक पळयता ताणें म्हाका एक दीस इन्सल्ट केलें जाल्यार ताणें म्हाका कितें म्हणी अपराध म्हजेर मांडलो जाल्यार ना तर ताणें म्हाका खंयच्यान ती लढाई करना म्हजें नांव ताणें विभाड केलें जाल्यार हांव ताका सोडूंक तयार ना आनी अशें करता आमी कितें करता आमी संपूर्ण तरान तांकां कशें म्हण करन आमी पाटीन दिसय म्हूण आमचें तें एक चॅलेंज करून येता हें चॅलेंज आमकां समाधानान जियोंक सोडिना ह्या देखून आमचें थंय जायते थंय आमी अपेक्षा करता तें कितें ताणें आमकां केलां तेंच तांकां पाटींग करूं बरें केल्लें आमी पाटींग करूंक अपेक्षा केल्यार बरें पूण ताणें केल्लें वायट तांकां पाटी दिवंक आमी अपेक्षिल्लें जाल्यार तें आमचे जिवान ती समाधानान जिये संतोशान जिये म्हणलें तें चिंतप आमी होगडोन घेता म्हूण आमी सांगेत कित्याक म्हळ्यार आमी अशे संबंद रचूंक आमी संबंद रचता आसतना थोडे फावटी चडूण घडटाच थोडे फावटी उलोवणें बरें आसचें ना थोडे फावटी एकामेकाक समजोवणी ना समजोवणी आसोंक पुरो असो जाल्यार जिवनांत आमी कितें करता आमचें जिवन बऱ्या तरान मांडून हाडच्या खातीर आमचे संबंद आमी घटसी जाय आमचे संबंद आमी बरे करी जाय आमचे संबंद कितेंय सोडून घडता आसतना ते आमी विसरोन सोडचे न्ही ते आमी निसरोन घालचे न्ही ताच्या बदलाक ते संबंद बऱ्या तरान जियोंक जाय म्हणटा सम पावलो तेच्या रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत त्या देखून तो म्हणटा तांकता तितले प्रयत्न करन तांकता तितले तुमकां तांकता त्या परी समेस्ता लागीं समाधानान जियेया समाधानान जियोंचे वर्तें दिरवें समाधान जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ हाका आमी म्हणटा पीस जॉय लव पळया समाधान पवित्र आत्म्याचें एक फळ जावन आसा हें फळ आमी भोगून आमचे थंय जियेले जाल्यार वर्तें जिवन आमचें जाता तर आमचे संबंद अडचल्ले तेन्ना आमी कितें करता आमी आमचे रिलेशनशीप सोडटा आमी मनशांक पयस करता तांचे कडेन आमकां कसलोय संबंद ना म्हणून आमी तुटोवन घालता पूण कितें म्हणटा आमकां सोम्य जेजूच्या वर्त्या शिकोवणेन आमी पळयलें जाल्यार पयलें आमी कोणाकय जिवनांतावन भायर घालूंक जायना आमच्या जिवनांतावन भायर घाल्लें जाल्यार जेजून कितल्या जाणांक भायर गेले ते आसले जेजू कोणाक भायर घालूंक ना कितलो कठोर तो असो न्ही ताका कितले इन्सल्ट केलो तो खुर्साल्या वेळार ताच्या बगले काचल्या
त्या सोराक जाय ताणें कितें म्हळें तो सोर म्हणूंक लागलो तूं देवपूत जाल्यार तुकाय सुटका दी, तूं कुर्सा जावन देव आनी आमकांय देवय. पूण सौम्यान खंयच्याय मनशाक आपल्या जिवनांतल्यान भायर काडून घालूंक ना. चरयेक लागीं ताच्या जिवनांत जागो आसलो, जावंक बरो थोडे ताका धर्न ताका सनेद्रीन सभे मुखार व्हरूंक प्रयत्न करताले, ताचेर अपराध मांडूंक, ताचें सूख मांडूंक ते राखून आसले. पूण सौम्यान कांयच म्हळें ना. तांकां केदाळा कठोर शब्दांनी तांकां दी जाय त्या पर्यंत दिलां, पूण तांच्या वयर ताणें कांयच राग या द्वेश या प्रतिकार साधन केल्लो ना. त्या देखून आमी म्हणटा वी कॅनॉट कट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर लायफ, कॅनॉट कट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर लायफ. आमी एका दोळा आमचे थंय द्वेश येवन रागार जावन संबंद आमी होगडोन घेवन आमी तांकां आमच्या जिवनांत भायर गेलें जाल्यार भितर कोण येतालो? जेवसार राखोन आसता. द्वेश केदाळा जाता, द्वेश उपजोवंकूच तो आसा, ताचें नेचरूच तशें, ताचो स्वभावूच तो. त्या देखून तो आमच्या मदत जायतो द्वेश हाडून येता, मात्र न्हय. आनी ह्या द्वेशा देखून कितें करता? आमचे संबंद सगळे ते विविंगड करून घालता. आमचे संबंद सगळे दुस्पटयता म्हणटा ताका बरो शब्द तो. आनी अशें आसतना आमी हेरांक भायर गेल्ल्या वेळार आमच्या जिवनांत हांव न्हू, वेन यू पूट कट अदर्स ऑफ फ्रॉम युअर लायफ, इवील एंटर्स इन. वायट तुज्या भितर रिगतलें, कित्याक बरें तुजें थंय ना, बरें तुका करूंक ना, तुजे थंय द्वेश आसा, प्रतिकार आसा. ऑटोमॅटिकली तें ग्रावंड कोणाक? जेवसाराक, सैतानाक. तो ग्रावंड प्रिपेर करून दिल्ल्या बरी जाता ताका, आमीन ताका इनवायट केल्ल्या बरी जाता. त्या देखून मालगाड्यांची सांगणी आसा, वाटेर वेच्या वागा म्हाका येवन कागा. वाटेर तो वाग वेता, तुका कित्याक नाका जाल्लीं कामां, तुवें कित्याक ताका वणगयचें? त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत कितेंय घडिल्ल्या वेळार आमी ह्या मनशांक जाय जाय म्हण खाण उडोवन आमचे संबंद आमी पयस केल्ल्या वेळार थंय एक गॅप जाता. त्या गॅपा मदें कोणूय रिगा जाय. कोण रिगतालो? द्वेश आनी प्रतिकार आशिल्ल्या कडेन कोण वायट केल्लोच रिगतालो, शिवाय बरो थंय रिगोंक साथ दिना. त्या देखून जेवसार बरें करून ह्या दोनी पॅचअप करता आनी ताच्या मदेगात तो रावन तुकाय द्वेश हाकाय द्वेश. त्या देखून आज आमच्या समर्थींत खंय गेल्यार जायते जाणां कडेन हांव मेळटा, मस्त जाणांक मेळोन आसता, हांव उलोवन आसता अशें स्वाभावीक तरान कितें चलोन आसा म्हूण. हर एक कडेन मोगाचें न्हू, ल्हान ल्हान संगती जावन व्हडा संगती म्हणसर आमच्या थंय द्वेश प्रतिकार आमकां करूंक नाका. तुमच्या मुखार एक ल्हान दृश्टांत हांव दवरतां. एक जागो आसा, त्या जाग्याची देखभाल करूंक थंय मनशां ह्या गांवांत नासलीं, भायल्या गांवांत तीं आसलीं. आनी अशें आसतना तांचे वेच्या वाटे म्हणसर ह्या मनशान, क्रिस्ती मनशान एक वळोन बांदल्या. आज त्या मनशांक कार सयत भितर व्हरोंक कश्ट जाला. आनी ते मात्र न्हय, तांकां कळीत आसलें हो जागो क्रिस्तांवांचो, कितेंय सोडतोड करना ताणें पळयत आसलें. ताच्या बदलाक इलेक्ट्रीचे खांबे त्या वाटे मद्यागात घाल्यात. आनी हांव थंय वता आसतना हांवें तांकां विचारलें, तुमकां कांय एक कोणा कडेन उलोवंक जावं हांगा सगळीं क्रिस्तांव आसात म्हणटात. ती म्हणूंक लागली, फादर आमी जायते उलयले, हांव कोणीन सोडून दिवंक तयार ना. आनी अशें एक म्हाका आयकोंक मेळटा आसतना म्हजे इतल्याक हांवें चिंतलें, आमचे मन परिस्थिती कसली गाय. एक मनीस आसा क्रिस्तांव, ताका तांणी सांगलें गे, तूं आमकां वाटेक इल्लो जागो सोडो, इल्ली रूंद जावन दी, सड्डी नाका, एक 5 फीट घेवन विचारलें आसता. आनी ताका फुकाटाक न्ही, तुका आमी 30 लाख रुपया दिता. सड्डी लांब ना, पळयलें, 30 लाख रुपया जायना म्हणा लागलो. ताका ताणें सांगलें, आमच्या जाग्यान आनी 5 सेंट जागोय तुका दिता. आतांच्या मटा तुमी पळोवंक गेल्यार लगभग 10 लाख रुपया सेन्साक 5 सेंट्स म्हळ्यार जाल्यार 50 लाख जाले. कितेंय जावन पयशांचे मॅटर नाका. पूण ह्या मनशान म्हळें गे, तुका हांव जागो दिना. कित्याक गे म्हळ्यार हांवें तुजी वाट रूंद करूंक दिली जाल्यार तुज्या जाग्याक मोल येता. कसलें एक क्रिस्तीपण हें. क्रिस्तांव जाणवेपण म्हळ्यार असले जायते आसात. हांवें तुमच्या मुखार एक निदर्शन दवरचें. त्या वेळा म्हज्या मतीन बगलें, कोणीय एक मनीस आनी एकलो मनीस बरो जाता म्हणटा आसतना ताचे वयर इतलो प्रतिकार तो आशेता.
ताच्या जाग्याक मोल येता की ना म्हण आमकां कांय कळीत ना. हो म्हणटा काय हांवें तुका जागो दिला तुज्या जाग्यार मोल संतोशान उडी मारीची आसलें मज्जा देखून ताका एक मोल मेळ्ळें. तो मनीस कोण मोल मेळ्ळो हाचें कांय गाण्णें करतो नातलो कित्याक म्हळ्यार आमचो स्वभाव तसोच आमी आमचें काम जाल्ल्या उपरांत जायते जाणां वयस म्हणलो दॅट्स परफेक्टली ओके परफेक्टली ओके. कोणें सांगलां तुवें पाटी येवन ताका नमस्कार करी जाय ताका उपकार बावटणी करी जाय. तो काण गेल्लो मनीस म्हणटा पयशे हांवें पयशे दिवनात गी वाटेक ताचे लागीं कित्याक हांवें वचून आतां सलाम मारी जाय. वाट मेळ्ळे उपरांत वाट मेळचे म्हणसर जायते सलाम मारता आमी. वाट मेळ्ळे उपरांत प्राणुपकारीपण तें प्रत्युपकार आमी वळखून घेवंक जाय अनुपकारपण दाखोवचें न्ही. उपकार केल्यार प्रत्युपकार आमी करूंक तांकां नातल्यार आमचे जावन एक आभारी काळीज ते वर्णन करूंक साका जाय. आनी आज त्या जाग्याक पळयत आसतना मोगाचें न्हू वाट सारकी ना. जायते जाण पुंक्याक विचारल्या बरें विचारतात. ताणें सांगिल्लें समा कित्याक हांवें वाट सोडली जाल्यार तुज्या जाग्याक मोल येतालें. तुज्या जाग्याक मोल येतना तो कांय पुंक्याक विचारना. आनी तुज्या जाग्याक मोल आयलें जाल्यार आनीकी चड लोक आयलो जाल्यार म्हज्या ह्या वेळार म्हज्या ह्या कंपाउंडाच्या सायडीर ताणें पाशार जाता आसतना इल्ली जागमाग आसती म्हणलें एक चिंतप ह्या मनशा थंय येवना. त्या मनशाक बरें जावं दी ताचें कुटुंब आसा ताचे भाव भयणी आसात तांकां इल्लें कितें मेळोवन दी म्हणल्या विशयान त्या मनशान चिंतूना. आज आमी जायते आमचे प्रतिकार आनी प्रतिविरोध म्हूण सांगून आमचें जिवन जायतें होगडोवन घेतलां. त्या देखून ही वील गेट सीन घट्ट बसला तो कालें करून दी कितेंय करून दी. ह्या मनशान ना म्हणल्या पण उरिल्ल्या मनशांनी तें ना म्हणलें कितें जेवसाची एंट्री हांगा जाल्या वो ताका करूंक सोडिना. त्या मनशाचें वखमल कितें आसा म्हूण हांव तुमकां दिसना. पूण वचपी आमी पळयलें जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या जाग्याक एकादो वळा तशें वाट नातिल्ली जाल्यार तूं कितलो आशेतो आसलोय म्हाका 1-2 फीट वाट हाणें दिल्ली जाल्यार पुरो आसली म्हाका इल्लो जागो सोडलो जाल्यार पुरो आसुल्लो. तुजें कितें आसा तें इसार देवें कितें दिवंक आसा तें इसार पूण हेरांक उपयोग करूंक मुखार ये मुखार ये. जायते जाणां म्हणटा हर एकलो म्हणटा पूण कोण जियेता कशें जियेता म्हूण म्हाका गळीत जायना. हर एकलो म्हणजे आमच्या क्रिस्तांव मदें जाय तो मोसोर. आमी क्रिस्तांवां एकामेकाक सोडून दिवंक तयार ना. आमी क्रिस्तांवां हेरांक दिता पूण आमच्या क्रिस्ती लोकांक आमी दिना. सांग बरो थोडे व्यत्यास आसूंक पुरो म्हाका कळीत ना. त्या प्रमाणे म्हजें मन कितें म्हणटा गे म्हळ्यार आमी क्रिस्तांवां एक जावन कितें जावं दी आमचे मदें मनस्ताप आसूं नजो म्हण हांव सांगना येवंक पुरो. मनस्ताप येता मनस्तापांत तर रावचें न्ही. मनस्ताप आसल्या कडेन परत आमी घटसवणी हाडी जाय. तो मनस्ताप काडून आमचे थंय नवी बदलावणेची रीत हाडी जाय नवीकरण हाडी जाय. आनी तें नवीकरण आमकां सांगता व्हरूंक सांगता. एक मनीस स्टब्बन आसा म्हूण आमी स्टब्बन जावन रावचें न्ही. आमी तो स्टब्बन आसल्यार आमचें जिवन मुखारसून व्हरूंक जाता. तितले प्रयत्न आमी करचे. हांवें हे फुडें म्हज्या वडिलां उलयतना सांगिल्लें आसा मुकलो मनीस कसोय जावन फादर पूण हांव प्रयत्न करचे सोडचो ना. केदाळा म्हणसर हांव आसा तेदा म्हणसर म्हजे प्रयत्न हांव करतालोच संबंद बरें करूंक. कित्याक की म्हळ्यार हांव एकादो संबंद ह्या मनशा कडेन बरें करिनातल्यार जेवसारची विदोळी म्हाका नाडटाली आनी त्या प्रमाणे म्हजें जिवन सत्यानाश करूंक पळयतलो. म्हजें समाधान हांव ओगडून घेतालो. कित्याक हांवें म्हजें आनी एकल्या खातीर म्हजें समाधान ओगडोवन घेवंक जाय. त्या खातीर मनस्ताप आसलेल्या कडेन बरें जिवन हाडूंक आमी आमच्या जिवनांत जावन हेरांक काण उडोवंक जायना. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार आमी गायिल्ले आसता वखद लावंक देवा लागीं वचचें. वी नीड टू गो बॅक टू फॉर द हिलींग टू गॉड. गॉड हू हिल्स तो तें वखद लायता. दुसरें कोणेंय वखद लावंक साध्य ना. त्या देखून आमचे थंय घायल्ल्या वेळार आमचे थंय मनस्ताप आयिल्ल्या वेळार आमचे थंय द्वेश प्रतिकार जाल्ल्या वेळार ह्या झगडे झूज जाल्ल्या वेळार आमी ओगीत रावन बसचें न्ही. तांचे कडेन उलयनासतना रावचें ह्या पुगोवन बसचें ह्या कितें करतात ती म्हणून तेणें येणें स्वरा बरें तापोवचें न्ही. ताच्या बदलाक आमी नॅचरल वे आमी जिये जाय. कोणी कांय सूख करिनातलो ना म्हूण हांव कितले बरें सांगता. सूख करूंक जावंक पुरो एकामेका आमचे जावन परामर्श घडोवंक पुरो. पूण परामर्श घडल्यारय मनस्ताप आयलो जाल्यार तो मनस्ताप काण उडोवचे खातीर जेजू कडेन आमी मागा जाय. ते आमचे गायी तूं धुवन काड ते पुसून काड आमचे ते आसले ते कठोरपण ते गायी धुवन काडून नितळ कर म्हणून जेजू कडेन मागच्या बदलाक आमी ताका जेवसाराक सिंगाच्या भितर दवरनो ताचे दोरी जायतें वायट करूंक आमी तयार आसा.
कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवनात समाधानान जियोंक आमकां नाका. एकलो समाधानान जिवन संतोशान आसलो तूं बारी संतोशान आसा तें एक तांकां नेगेटीव पॉयंट जाता. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक तें पळोवंक जायना. कित्याक ते म्हणटात बारी समाधानान आसा, बारी जोशार आसा. आज आसा जाय, हर एकल्यान आसा जाय. आनी एकलो जोशार आसता ताका पळोवन तुवें जोश हे जाय तुजे थंय. हावी द जोश म्हणटात काजाराक गेले जाल्यार. थोडे जाणां बोब घालतात, थोडे जाणां बोब घालनात. कित्याक म्हळ्यार तांचे जोश तांच्या मोतीन अशें दुसरें काल घेवन आयल्यान गे कितें आयल्यान गे. हावी द जोश म्हळ्यार थोड्यांक कानाक आयकोंक गे आयकना. तांकां ते डीजे व्हडल्यान घाल्यार मात आयकोनचे. ह्या एमसीचे कितलें सांगल्यार थोडे फावटी आयकना. कित्याक म्हळ्यार आमी हें आमचें तें आसलें तें बरेंपण जावं पुरो थोडे फावटी मनास्ताप आयलो जाल्यार तो सम्या सांगता मेळोन संपूर्ण तरान धुवन काडून नितळ जावच्या. गॉड फॉर द हिलींग वी नीड टू प्रे. आमी तेचे कडेन मागोवंक जाय. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार सर्व कडेन समाधानान जिये. तेंत तो म्हणटा सान पावल आमकां सांगता सो मेस्त लागीं समाधानान जियेया. सो मेस्त लागीं समाधानान जियेत आसतना जिवन कितलें बरें जातालें तुजें. हर एकल्याड उलय. कितें जाता कांय आमी कोणाची गांठ गावना. कांय देवें दिवंक आसलें जाल्यार तें दिवंक प्रयत्न कर. खावन काडूंक पळय नाका. थोड्यांक हे सवय आसा काणोवचें मागीर दिवचें पंचायत गीत ना आसल्यारय तांकां दिवंक नाका. ना जाल्यार सांग हांव जाल्लें हांव जाता इतलें म्हणटा की बेगीनच दिवंक पळयता. जाल्ल्या ते दाळा दिता म्हळ्यार तुका जावचें के दाळा. हांवें एका मनशाक एवटी इसारूंक सांगलें ताका कितें जाय तें दी पूण केदाळा पाटीन दिता म्हणून इसार. त्या वेळार त्या मनशान म्हळें म्हजे कडेन जाल्ल्या त्या दाळा हांव दितां. तुजे कडेन जावचें ना जाल्लें जाल्यार तूं म्हाका येतो नातलोय म्हळें हांवें. कित्याक म्हाका न्हू जायते फावटी आमी चिंता हेरां कडेन आमी खाणोंक आमकां गळीत आसा. थोड्या जाणांक एक न्याक आसा खाणगोवचें अशें लेवन 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 खाण येतात पूण मागीर मेळिल्ले उपरांत ते पाटीन दिवंकूच विसरातात. त्या देखून जायते आज विणवण येतात म्हणटात आमी पयशे दिल्ले फादर आतां कितें जालें आतां फाटीन दिनात कितले वर्सां जालीं फादर राखता राखता राखता. हांवें म्हळें आनी मुखार केदाळाय रीण दिवंक वचनाका दान दिवंक वच. तुका दान दिवंक जाता जाल्यार ती रीण म्हण एक दिनाका. कित्याक म्हळ्यार तुवें कर गोनंद मरचें. लगीन ते एक परबायचें निदर्शन आसा. एक बायल मनशान ती वावरांत आसतना एक दोगा जाणांक पयशे दिल्ले आनी एकल्याक मदेगात घालन पयशे दितना जायते जाण मदेगात येतात. तुमी भियेनाकात. ताचे फोन नंबर काडून मध्यस्थाचे फोन नंबर काडून हर एकल्याचे फोन नंबर काडून कितें ताका दिवंक कितें ताका नंबराक वता तो सांगता नातल्यार तो दान सोडटा. पूण आज कितें जालां ती कर घेता आनी म्हणटा हर एका शुक्रार जाताना म्हणटा म्हाका फादर म्हजे पयशे मेळोंक मागा फादर म्हाका स्वप्नांत आयिल्ल्या बरी जाता. इमॅजिनेशन. ताचेर विचारलें जाल्यार तो म्हणटा फाल्यां परवां म्हणटा. मागीर लास्टाक 2-3 फावटी तुवें फोन केलें जाल्यार तुजे फोन तो ब्लॉक करून घाला ताणें. आनी आज ती कर घेता पळय पयशे दिवन कर घेता. आपणा ते आसले पयशे दिवन जाय ताका कळना न्हय. मनशाक आनी कितलेंय सांगल्यारय कळना. गुटान म्हणल्यार बरें करूंक येतात. बारी ते आपता मित्रां म्हणल्यार बरें करूंक येतात. काल ताका घरला गेलो हांव आनी त्या तरणाट्या वयल्या कितें करताय बाबा. हांवें बरें बिजनेस करता फादर. कोणा लागीं असले मनशा लागीं. आनी कोणी मेळोंक ना गे म्हण विचारलें हांवें ताका. कित्याक म्हळ्यार वत्त मनीस आनी इल्ले तें धांवन येता. फादर सगळें ताणें खावन काडलें फादर. खंय गेलाय तूं आज. हांवें ताका सांगलें डायरेक्ट सांगलें चेके जागृत रावचें बरें. फाल्यां सकाळीं धांवन येवच्या बदलाक आज ते जागृत रावन कितें करचें म्हण पळय चिक्कें बिजनेस सांबाळ. म्हाज्या भावान भयणीनो आमकां लॅक्सिटी म्हणटा आमी म्हणजे ख्रिस्ती लोकांक एका तरेची लॅक्सिटी आमचें तें आसा म्हण न्हू. घाले बिजनेसा पयशे मागीर हात बांदून व्हडल्या राया बरी भोंवलोय आनी थंय आसलेल्या मनशांनी जायते दिरवें केलें. आख्रेक तुका आट्टार लॉस केलें आनी तूं भोंवन मागीर म्हणूंक म्हाका लॉस जालें. कित्याक खंयच्याय बिजनेसान तूं थंय रावन मिनात काण घाम गळण तुजें काम केलें जाल्यार कशें तुजें बिजनेस लॉस जावचें. त्या मनशाक लॉस जायना गे तुज्या सांगाता आसच्या आनी एका धर्माच्या मनशाक लॉस जायना. कित्याक म्हळ्यार ताका सगळें प्रॉफीट तुजें काडूंक वता तूं थंय नाय. आमचें जावचें इतलेंच. आमचे कडेन आसात म्हणे 4 कास आमी व्हडल्या जणां बरें करचें. म्हज्या भावान भयणीनो आमी कितें आसा त्या प्रमाणे समाधानान जियोचें तर आमी मिनात करूंक जाय. आमी थंय रावोंक जाय. आनी अशें आसता आमचें थंय आमचेच मदें द्वेश आसा जाल्यार दुसरो कित्याक फायदो उठयना. खंडीत जावन तो फायदो उठयता. आमी बारी शिकपी शिकप आसूंक बरो पूण तुजें शिकप तुज्या
दैनंदिन जिवनांत त्यांच्या फायदा पडना तुझे शिकप कित्याक फकत पैसे करून घे तुझे दैनंदिन जिवनान बऱ्या तरान चाल समकान बरी तरान जिवन आपुरबायेचें जिवन समाधानान जिवंक तुका ते उपयोग पडत जाय तुझे शिकप त्या प्रमाणे त्या देखून थोडे कितें आतां आमी जाय रेतेरी आसात ह्या दिसांनी जायते स्पिरिच्युअलिटी आसा जायते युट्यूबान कितलेय टॉक मेळटात आयकता आमी पूण तांतले एक म्हणी आमी बरें करून पाळून आमचें जिवन बरें तरान नवीकरण केलें जाल्यार आज कितली सभाय आसती आसली खंय एक थोडी एक 0.5% करतात गी कितें कित्याक म्हळ्यार जायते जाणांनी तें केल्लें जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा आसलें न्हय पूण कांय परिस्थिती विंगड जाल्यार आमकां कांय पळोवंक मेळना त्याच प्रमाणे आसा ती परिस्थिती त्या देखून इतलें आसा की एक एकलो रेतेरी गेल्लो खंय वचून ताचे सायडीक बसलोय वचून बसलो दिसता हे दोगांकी जायनातले ते दोगी नेबर्स ते दोगी जाण परस्पर शेजारी आनी हांच्या मदीं इतलोय लढाई जाताली काय एक जाग्या खातीर ताका कितें करचें आतां गेला वो अशें आसतना मिसा वेळार पात्रांव म्हणटाले एकामेकाक शांती दिया म्हण अशें त्या दीस पात्रांवान म्हणलें आसता एकामेकाच्या मुखामळ पळोवन एक हांसो दिवन शांती दिया पळयत आसतना हांसो दुस्मान हांगा आसा वो म्हणा लागलें पीस बी विथ यू ताका आयलो राग हाका पळयलोच वो तांबडो जाला कीप इट विथ यू म्हणा लागलें तुजे कडेन दवर थंय गेला मिसाक वचोन हाचे कारभार पळया कारभार गे अन्नाडीपण कित्याक म्हळ्यार ते कारभार म्हळ्यार बरें दिसना कीप इट विथ यू म्हळ्यार ताचो अर्थ तुजे थंय समाधान ना ताका पळय लक्षान तुजे थंय एक द्वेश उब जाला आनी लढाई झगडे म्हण तुजे थंय ते तसले एक मनस्ताप आसा आनी त्या देखून तूं म्हणटा कीप इट विथ यू ताचे बदलाक तो एक अवकाश आसलो बरें कर पटलो तर तुवें सांगता तशें करूं आमकां नाका कित्याक जिवन बरें केलें जाल्यार ताका संवसाराक आमच्या थंय कसलो अधिकार मेळना न्ही त्या खातीर चवथें पळोवंक गेल्यार विवाद झगडे जातना हेरांनी तातूंत मेतेर जावंक आमी सोडूंक नजो जायते आमची प्रॉब्लेमां कितें चडती जावची म्हळ्यार हेरांनी ताका पडना घालचें म्हणटा आमी पडना घालची म्हळ्यार ताका ॲड करचें तें बरें ॲड करिनात थोड्या जाणांनी असलें जावंकूच राखचें ताचे विशयंत हाचे विशयंत ताका आमी गॉसिप म्हणटा गॉसिप तें सांगून कितें फायदो मोगाचें न्हू कशें वी आर स्क्रुपलस पीपल कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या बरें हेरांचें उलयता आसतना तुज्या काळजान बघना गे कशें हांव उलोवं साको कशें म्हजी ती जीब उलयता हेरांक जाता तितल्या मटाक तुमच्या वाद विवादांत भितर घेनाकात तितलो ट्रस्टेड फॉर एग्जाम्पल मॅरीड लायफान थोडे पटी काजरी जिवनांत थोडे वाद विवाद जातात आतां सकाळीं एक आमचो पात्रांव म्हणा लागलो फादर कांट इमॅजीन अशें कॅज्युअल उलयता म्हणा लग्न जावन कितलींशीं वर्सां जियेल्लीं काजरी जोडी सडन कितें एक सांगलें म्हणून तांचे चेंज जातात सडन कितें ताणें उलयलो म्हणून हांचे थंय डायवर्स म्हणटात आनी हांव सपरेट वचून दीस उजवडच्या पयले थोडे पटी अशें घडटा म्हणटा तो आय कांट इमॅजीन आय ऑल्सो कांट इमॅजीन कशें तें तसले संबंध तितल्या काल ते गम्मंत बसयल्यात गी काजरी म्हळ्यार गम्मंत दोन स्टॅच्यूआन बसयल्ल्या बरी बसयल्ले कितें मासा कुडी रक्ता मासान एक जावन त्याच पवित्र सभे मुखांत त्या सक्रामेंतांत आमी भागीदार जाल्ले ते वर्त सक्रामेंत आमी कितले आपुरबायतना मनस्ताप येता आसतना असल्या परिस्थितींत हेरांक मेतेर जावंक चड तुमकां जाता तितल्या मटा सांगता बसा तशें जावंकूच जायना कोण ट्रस्ट वर्दी आनी कोण हें सारकें करूंक कॅपॅसिटी आसा म्हूण तुमकां बघता तशें जाल्यार मनशा मुखार वचोन बसोन ते इत्यार्थ करा कित्याक थंय सारकें जातालें ना तर जायत्या जाणांक भितर येवंक सोडलें जाल्यार ते मागीर खिचडी जातालें कित्याक आमच्या जिवनांत जायत्या जाणांचें जिवन तशेंच हेरांनी सांगिल्लें आयकोन हेरांक चड पातयेवचें आमी तूं घोव आनी बायल एकामेकाक येतलो तुमकां विश्वास ना तुमी एकामेकाक बसोवन दिवना चड उलयल्यार कितें म्हणटात पात्रांवाक कितें करता पात्रांव जियेलाय तुवें घेतलाय तो बेस पात्रांवाची बेस घेता तुजे धर्म तुजे लग्ना जिवितांत तुवें लग्नाचो बेस घेतलाय ते धर्मिका जावं दी याजकाक जावं दी लायकांक जावं दी हर एक लेगीत ताचो तसो धर्म ताचो तसो बेस
ताणें वर्त्या तरान मांडून हाडूंक जाय. एके दोळे तातूंत लॅक्सिटी ताणें हाडली जाल्यार जेवनसा रिगतलो तो भितर आनी कित्याक तो पुटावळ घालिना, कित्याक विंगड करिना, करतालो तो ताचें तें काम. पूण तुजें काम कितें? तें गडसून मनस्ताप आशिल्ल्या कडेन नवीकरण हाडणं, बरेंपण हाडणं, सांगता जियोवचें आमचें काम जावन आसा. हें आमी समजोन घेनासतना आज जायती कुटुंबां विंगड जाल्यात. तूं आनी तुज्या घोवामध्ये या तुज्या बायले मदें मनस्ताप येता, पूण तुज्या भुरग्यांची गत कितें? ती भुरगीं कितें करूंक शकतात? जायतीं आंकलां आसतात तुमी झगडटा आसतना. कुटुंबांनी जायते झगडे जाता आसतना भुरग्यांक कितें करचें म्हूण कळीत ना. CRI गॅदरिंगांत आमच्यात पिसायबान जायते बरी शिकवण कुटुंबा जिविता खातीर दिल्ली जावन आसा. कुटुंबाचे फांटे कशें ते वर्त्या तरान वाडत जाय. त्या कुटुंबांत एक जबाबदारी व्यक्ती ताचे तावन उपजोवचे ते पांटे, ती भुरगीं आनी सगळें बरेंपण जावच्याक तुमच्या जिवितांत एकवट सांबाळा. मनस्ताप आसल्यार भियेनाकात. मनस्ताप येता, झगडे जातात, लढाई जाता. लढाई जायना म्हणून सांगना, पूण ती जाल्ली तातूंत मुखार वचनाकात. त्या दिसा मुग्धली संपावल कितें म्हणटा? तुजो राग दीस बुडच्या म्हणसर दवरून घेनाका, तो निवरोंक जाय. राग येवचो आसा पूण पदका कारण ना जावं दी. द्वेश जावंक सोडिनाका. राग दोन 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 आमी कितें द्वेश करता, दुस्मान काय करता, झगडे झज लढाई. म्हज्या भावान आनी भयणीन हाका खातीर आमकां जिवान दिल्लें न्ही. सोम्यान दिल्लें जाल्यार तें जिवान वर्त्या तराचें, बरो अमतोच्या मापाचें तें जिवान आमी अपुरबाय तरान जिवीत जिवंक जाय. आनी हेच्या खातीर देवान दिल्लें तें जिवीत आमी जिवया. पांचवी आमी पळयता जाल्यार सोशल मिडियाक ते व्हरनाकात. वाद विवाद तुमचो सोशल मिडिया व्हरनाकात. सोशल मिडियात व्हरल्या बरें चिंदा चिंदे म्हणल्यार बरें कशें पेटो मास वण कुडके कुडके करता की तेजे कुडके कुडके जावन ते सोशल मिडिया. आतांच्या थोड्या लोकांक एक सोशल मिडियाक वयची एक संवय. चिंतिनात हेरांचें नांव पिड्यार करना, हेरांचें जिवान कश्टान गेल्यार तुका सूख मेळटा म्हूण चिंताय? मेळना. कित्याक म्हळ्यार जें कितें तूं करताय हेरांक तेंच तुका मेळटलें. त्या मापान देव दितालो. देवान दिनासल्यार तुवें केल्ल्याक तुका मेळटलेंच तें. त्या देखून हेरांक आमकां सकत आसा, आमकां बळ आसा, आमकां इल्लो पावर आसा, आमकां इल्लो इन्फ्लुयन्स आसा म्हूण आमी थंय वचून हांगा वचून कोर्टान केस घालन तांचें जिवान पिड्यार करन ताणें कश्ट आमकां पळोवंक जाय. त्या देखून जायते जाण आमी केस फाटीं काडिना. जायते जाण आमकां कॉम्प्रोमायज करूंक नाका. मोगाचें न्हू सेटल जाल्ली एक केस एक मनीस आनी एका मनशाक कश्टान घालच्या खातीर तो वचोन सीदा परत तो हायकोर्टाक अपील करता. कांयच लाभ ताका ना. तो पयल्या लोवर कोर्टान ताका बरो न्याय मेळ्ळा. तें सोडून ह्या भुरग्याच्या जिवान विभाड करच्या खातीर हायकोर्टात धांवता. कितलें फीज बांदता. कित्याक आनी कश्ट जाय. कसली एक संस्कृती, कसले एक नश्ट मनीस. हेरांनी कश्ट जे म्हूण आसचो, हेरांच्या दुखांत संतोष पावचो. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवान समाधान जियेचें तर हेरांच्या जिवान कश्टाचें करचें न्ही. हेरांच्या जिवान बोवा पुरबायचें जियोंक आमी तांकां आदार करून दिवचो. पंचवे पॉयंट जावन आसा झगडे जातना अपराध मानिनाका. डू नॉट ब्लेम. ताणें तशें केलें अशें केलें म्हूण ताचेर लेबल घालिनाका. लेबल घालूंक वचनाका. जावंक पुरो थोडे फावटी झगडे जातात, मनस्ताप जाता, एकामेका मिसअंडरस्टँडींग जाता. जायना म्हूण सांगना हांव, जाता. तें जाल्ल्या तेन्ना आमी तांकां लेबल करचें. हो मनीस असोत, हो मनीस असोत. ते लेबल घालून आमी रावचें. तूं कितलो बरो, तुवें लेबल केलें जाल्यार लेबल लावंक तुका अधिकार ना. तुका अधिकार दिवना. ताच्या विशयान बरें चिंतूंक जाल्यार समेजीच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार कितले जाण फारिसेव आनी सादुसेव कापाटी आशिल्ले. ताणें बोट करून सांगो ना, तूं कापाटी, तूं आग्याचें पील, तूं तसलो, तूं नश्टो, तूं पातकी. कोणाक सांगोना. जाक्केवाक पळया ताणें कितल्या अपुरबाय तरान म्हळें, जाक्केवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर रावा जाय. आनी ताचें बदलावण. मोगाचें न्हू जायते फावटी आमी अपराध मांडिल्ल्या देखून हेरांक लेबल केल्ल्या देखून तांच्या जिवनांत आमी प्रतिकार काण घेता.
आनी तो प्रतिकार ती पात्र परत आमचे वयर प्रति विरोध करूंक पळयतात. बोगसूंक कळ जाय, तुका कांय करूंक जायना, सायलंट राव, सायलंट राव. हें अपुरबाय तरान आमी सांबाळूंक जाय. सो हे पॉयंट आमी पळयले जाल्यार जाणवाय आनी शाणेपण उपयोग करन परत तेच झगडे उपजन आसतना पळय, परत परत तसले झगडे उपजन आसतना पळय. कित्याक ह्या जाणवायेंत आनी शाणेपणांत तुका तें रावोंक जाता. तसल्याक अवकाश करन दिनाका. पयला तेसलोनिकांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 15-18 वळींत सांत पावल इतल्या अपुरबाय तरान आमकां ताणें सांगलां. 15वी वळ पळय कितें म्हणटा, तुमच्या मदें हर एकलो वायटान वायट पारीक करीन अशें सत्र आयकया. एकामेकाक आनी समेस्तांक बऱ्याक पडटा तसलें करूंक सदां फुडें सरा. बरें करूंक जाता तसलें करूंक फुडें सरा. सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा, सरगडीत आनी देवाक आर्गां दिया. क्रिस्ताच्या एकवटान आसल्यार तुमचे जावन देवाक इतलेंच जाय. पळया, इतलेंच जाय. सांत पावल म्हणटा, तुमचे मदें हर एकलो वायटाक वायट पारीक करीन अशें सत्र आयकया. वायटाक वायट पारीक करूंक जेवंक सारचें तें करूंक वचनाका. जावन तेणें केलां जावंक बरो, पूण त्यो करी जाय म्हणना. ग्रीक फिलॉसॉफर एपिडोक्लेस म्हणटा, सगळो संवसार फकत 2 सक्तेंत चलोन आसा. 2च सक्त्यो सगळो संवसार. ते सक्ते जावन आसा ते लव एंड हेट्रेड, म्हळ्यार मोग आनी द्वेश. एकारेकार कॉस्मीक एनर्जीज म्हणटात ताका. दीस कॉस्मीक एनर्जीज लव एंड हेट्रेड ते जायते उपजोन आसात. आतां आमी पळयलें जाल्यार हांवें दिल्लें थोडीं निदर्शनां. एकामेका पळयल्या जायना, एकामेकाच्या बरेपणांत आमी संतोश पावना. ताका बरें जाता म्हणून हांव कितेंच करूंक तयार ना, ताका बरें जावं नजो म्हूण सांगता. अशें आमचे मदें जायत्यो वाद विवाद जाता आसतना आमी कितें करता, आमच्या जिवान सुपळ करच्या बदला पोकळ करून घेता. पोकळ जिवान पुस्कळ जिवान म्हणटा. पुस्कळ म्हळ्यार कांयच एक उद्देश नासलें जिवान जाता तें. त्या देखून पोकळ जिवन आमी जियोंक आसचें न्हय, आमी अपुरबायचें जिवन जियोंक आसचें. ग्रीक फिलॉसॉफर ताणें म्हणलीं उतरां एका लेखार वही. कित्याक म्हळ्यार जायते विविंगडपण आज जालां द्वेश देखून. मोग करूंक आसा, जायना करिनात म्हणना, करतात. पूण एका रितीर कितेंय चूर चड उणें जाता आसतना तो मोग खंय गेलो. ताका थोड्यान म्हणच्या आय लव यू टील 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 म्हण एक मदें घालूंक आसा. टील म्हळ्यार कितें वतें, कितेंय चड उणें जाल्यार हांव तुजो मोग करिना म्हणल्यार कंडिशन. लवाक कंडिशन ना, अनकंडिशनल लव and universal brotherhood and sisterhood. These are the 2 things we need to remember in our life. आयज आसा म्हज्या भुरग्यांक केदाळे म्हणचें जालें, अनकंडिशनल लव. डोंट लव विथ कंडिशन्स. अनकंडिशनल लव and universal brotherhood and sisterhood. Everybody is my brother and everybody is my sister. हें चिंतप आमी आसा जाय, आमचें तें आसा जाय. आनी त्या वेळार आमकां बरें समाधानाचें जिवन करूंक देव आदार दिता. असलें बरें जिवन जियोंक देव आमच्या सांगाता सदांच रावूं दी. सुम्याच्या परत्या मोगांत कर म्हाका सुम्या तुज्या समाधानाचे हातेर. तुज्या मोगान सदांच जियोंक, तुज्या काकुतीन बरोवंक, चड आनी चड मापान म्हजें तें आसलें बरेंपण उदारपणांत हेरांत तें वांटूंक आनी तांकां बरें उत्तेजन दिवन बरें जावं दी म्हूण मागोवंक जाय जाल्यार सर कृपा देव आमकां दिवं दी. सरस्वती देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. विनोद गंगोळे आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी ताच्या टिमाचेर संपदार देव आशिर्वाद घालून तांणी करचें हर एक वावर बऱ्या तरा मुंद आसून व्हरूंक त्या सरस्वती देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. बापाचेय आनी पुताचेय आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.